हो वेळ आमकां किरीत भाशेन जावं दी, देवाक दिनवासूंक आनी ह्यो निमाण्यो घडयो देवाच्या हातान घालता आसतना नव्या वर्सान भितर सरतना आमचे सगळे नव्या वर्सांतल्यो नव्यो घडयो देवाच्या हातान पवित्र जावं. बो पवित्र संस्कारान जेजूक आमी बसतल्या. जेजूक येवकार दिवंक आमी गीत करुया W24. Tu
तूं येताय, तूं सदांच येताय, येताय. पेल्या सोवेक तूं मेळूंक येताय, भुरग्या रुपांत आवळोन येताय, दुबळ्या रुप्यान रोडून येताय, भिक्षादार मागूंक येताय. तूं येताय, तूं येताय, तूं सदांच येताय, येताय. तूं येताय, तूं येताय, तूं सदांच येताय, येताय. थांबोन आसता तूं येताय, येताय, सुखान तोशें दुखान येताय, जिणी गोडी तानी येताय, शिकी मरणान व्हरूंक येताय. तूं येताय, तूं येताय, तूं सदांच येताय, येताय. तूं येताय, तूं येताय, तूं सदांच येताय, येताय. सदांच येतलो जेजू, सदांच आमचे सवें रावतलो जेजू. ह्या वेळार भोव पवित्र संस्कारान आमचे मुखार आमचे खातीर आजीर जाला. खरो जिवो दिव तो ताका पळय. 2022वें वर्स सोंपतना ताका पळय आनी ह्या आख्ख्या वर्सान जितलेंय तुका फावो केलां, ज्यो घडण्यो तुज्या जिवितांत घडयल्यात त्यो तुज्या दोळ्या मुखार हाड. हो पळय तुजो देव भोव पवित्र संस्कारान तुजे पासत आजीर जाला. खरो जिवो देव तो. पळय ताका, अणभव ताका, उलय ताचे कडेन, ताचें आयक. आमच्या जिविताचो ओरोंब आनी शेवट, आमच्या वर्साची सुरवात आनी शेवट तोच जेजू. संवसार सोरोपर्यान आमचे पासत आजीर जाला. सगलो दिनवास सगली महिमा ताकाच फावो. तो एकलोच आमचे सगळे दिनवासणेची झर. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या बळान आनी सगळे सक्तीन ताकाच परनिपाट आनी नमस्कार करूं. ह्या वर्साच्या शेवटाक आनी नव्या वर्सान भितर सरतना सुरवातेक आमकां फावो जाला. हें देणें मानून घेवन आमच्या सोडवणदाराक, आमच्या देवाक आमची मान खोल भागावन परनिपाट आनी नमस्कार करुया. आमी गीत घेतले हांव R12 पेज नंबर 181.
Gesù, 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 Gesù. शांतीची तू जोर आमचे भितर, शांतीची तू जोर आमचे भितर. सदांच ती वावती दवर, सदांच ती वावती दवर. जेजू, 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 जेसू, जेसू, जेसू. काळजाची शांती आमची शक्ती, रासाची शांती आमची शक्ती. दिसराती आमका तू दी, दिसराती आमका तू दी. जेजू, 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 जेसू, जेसू, जेसू. बापाची शांती आमचेर रोखोय, बापाची शांती आमचेर रोखोय. झुजाची मोडा उपोय, झुजाची मोडा उपोय. जेजू, 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 जेसू, जेसू, जेसू. शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय, शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय. सासनाचे शांतीक पावोय, सासनाचे शांतीक पावोय. जेजू, 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 जेसू, जेसू, जेसू. जेजू, 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 जेसू, जेसू, जेसू. जेजू, जेसू, जेजू, जेसू. आम्ही सोगली दिमी घालून आसत ती बसूया. बाबा भयणीनो, वर्साचो निमाणो वेळो, निमाणी गोडी आमी सगळीं दिनवाशी काळीज आनी दिनवाशी मौन घेवन देवा मुखार आयल्या. एक दिनवाशी काळीज देवाक मानवता. ह्या वेळार आख्ख्या वर्सान आमी जो देवाचो मोग अणभवला तो ह्या वेळार त्याच देवाक आमी दिनवासुया. देव आमचे सोवे दोयाळ जाला. देव आमचे सोवे मोवाळ जाला. देवान आमकां जिवीन दवरल्यान. देवान आमकां सोबात तरेच्या वस्तूंनी नेटयल्यान. देवान आमकां जायती ह्या वर्साक देणी फावो केल्या. ताची देणी आमकां तरेकवार रुपान फावो जाल्या. किरीत भाशेन कोविड-19 महामारींतली आनी तरेकवार पिडेंतली देवान आमकां निवारल्यान, पेकयल्यान आनी सांबाळल्यान. देवान आमचे सोबे केल्ल्या सगल्या बरेपणाचो
थोडो घडये आमी ओगीच रावन उगडास करुया. थोड्योच घडयो ओगेपणान सारुया. ह्या वेळार आमचे दिनवासनेचे अंतरेक बापाक उबारतना दोर एका मागण्या फाटल्यान आमी गायन गायतले देवाक आर्गां दिवया. आमच्या गिताच्या गायनाचे जाल्यार आंक E4 फकत दुलपदूच आमी गायतले दोर एका मागण्या फाटल्यान. आमचे धोर्मीक फुडारी याज्ञीक आनी मोटवाशी तरेकवार उपाय वापरून आमकां मागणें करूंक आदार दितात. पवित्र पुस्तकाची समजणी दितात. संस्कार समोरुंबून तातूंतल्यान व्हांवतले कुरपेचे जोरींतलें सदांच पिवूंक आनी आमचें जिवीत जिवाळ दवरूंक त्रियेक देवाचो एकचार तिरावूंक आमकां आदार करतात. तांचे पासत आर्गां दिता. देवा आर्गां दिवया, देवा रीण वासुया. देवा आर्गां दिवया, देवा रीण वासुया. आमचें जिवीत जावन आसा जिव्या देवाचें गीत. हेंच मनान दवरून म्हज्या दोळ्यांनी हांवें दुसऱ्या सोवें बरें पळयलां. म्हज्या कानांनी बरें आयकलां. म्हज्या हातांनी सेवा केल्या. म्हज्या पांयांनी हांव दुसऱ्यांच्या आदाराक धांवलां. म्हज्या तोंडान हांवें बरें उच्चारलां. देवाचें उतर पोरगुटलां. दुसऱ्यांक बरें मार्गदर्शन फावो केलां आनी गोठाय म्हाका मेळ्ळ्या. ह्या सगल्या बरेपणा पासत आर्गां दिता. देवा आर्गां दिवया, देवा रीण वासुया. देवा आर्गां दिवया, देवा रीण वासुया. एकाच देवाचीं भुरगीं आनी एकामेकाचीं भाव भयणी कशीं एकवटान जिवन गोरजेक आकांता वेळार एकामेकाक पावलीं. दुसऱ्यांच्या सुखान वांटो घेवन खुशालकाय वाडयली. दुखांत बुजवण दिली. देखून देवाक आर्गां आनी दिनवास दिता. देवा आर्गां दिवया, देवा रीण वासुया. देवा आर्गां दिवया, देवा रीण वासुया. ह्या वर्साक जायत्यो बऱ्यो घडण्यो घडल्यात. अंतरराष्ट्रीय मळार, राष्ट्रीय मळार, पर्यावरणाच्या मळार वा आमच्या खासगी जिवितान कांय घडयो ह्या वर्साच्यो आख्ख्या संवसाराक आनी आमकां लागू जातल्यो आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळोवया.
आमच्या इसवण एकल्याच्या जिवितान आनिकूय जायत्यो बऱ्यो घडयो आमी घडयो अणभवल्यात. जेजूचेर नदर दवर, ताका आर्गां दी. I come before you today, and there's this one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. हे वरोस आमकां देवान दिल्लें. बरें जायतें आमी घेतलां, पूण जायते पावटी आमी चुकल्यावूय बीन. देवाचो मोग घडी आमी विसरल्या. एकामेकाक बरें करूंक आमी चुकल्या. देवाची बरी देणी बऱ्या कामाक वापरूंक घडी फाटीं उरल्या. दुडवांचे आशेन, पदवेचे आशेन गुल्ल जाल्या. ह्या संवसारान जायतें वायटूय आमी पळयलां. आमी मनशांनी केल्ले चुकींक घडी देवाची खास्त कशी वायटूय आमी घेतला. सृश्टी माता आमचेर उपरासल्या.
असल्योय कांय घडयो आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया जेन्ना आमी मनीस देवान दिल्ली बरी देणी सोडून वायटाक लबदल्या पातकाक लबदल्या आनी आमचेरूच आमी वायट मागून घेतला व मनशां कशीं आमी बेजबाबदार जाल्या असल्यो कांय घडयो ह्या गेल्ल्या वर्सांतल्यो आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. वायटां बरोबर आनीकूय जायतीं वायट जाल्लें आसा. आमचो गुन्यांव मनशांचो हें वर्स सोंपोवन नव्या वर्सान भितर सरता आसतना बदल करूंक आमी तयार आसा काय? तुज्या जिवितांत जें वायट घडलां व ज्या वायटा खातीर तूं जबाबदार आसाय तें सोडून दिवंक नवें जिवीत नव्या वर्सान आपणावंक नवो रस्तो धरूंक तूं तयार आसाय? जेजूचेर नदर दवर, ताका सांग, तो आयकता आनी आमच्या असोक्तायेक बळ दिता. भोव करून आपल्यो चुकी ओळखून घेता आनी परतून येता. तसल्या वेचीक भुरग्यांक देव आपल्या बोगसण्याच्या मोगान घेता. घर सोडून हांव वेचोना ही आमचीं उतरां आमच्या सोम्याक सांगुया. भोव करून ह्या सोडून वेतल्या वर्सांतल्यो वायट करण्यो आमच्यो असोक्तायो आमची पातकां दोळ्या मुखार हाडून I5 हें गीत करुया. I5 पेज 118. हांव तुजो इबाड्यो पूत म्हजी वाट पळयतासलो म्हजें पापोन उपकार
दोयाळ काळजा विसुलूय मोजे पापोनु कारपोर दोयाळ काळजा विसुलूय गोर सोडून हांव वेचोना तुजी वेग हांव सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना गोर सोडून हांव वेचोना तुजी वेग हांव सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना. आदलें वरोस सोंपून वेता, नवें वरोस आमकां मेळटा. आमचें पाप पुसून वेता, जिवीत आमकां मेळटा. जेजू असलें जिवीत आमकां दिता. आमचें सगळें वायट पुसून काडून उडोवन आमकां जिविताच्या मार्गार धाडटा. शुभ वर्तमानान हे आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता आसतना बसूनच रावून हे स्क्रिनीचेर आमची नदर आसूं दी, आमचे कान उक्ते आसूं दी आनी हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान खरें जाता तें आमी पळोवया. Art thou the King of the Jews? My kingdom is not of this world. What shall I do then with Jesus, who is called the Christ? Crucify him. To this end was I born, and for this cause came I into the world. I am innocent of the blood of this just person. See ye to it. Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. I have glorified thee on earth. I have finished the work thou gavest me to do. Now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Father, forgive them, for they know not what they do. He saved others. Himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. He trusted in God. Let him deliver him now, if he will have him. For he said, I am the Son of God. O righteous Father,
The world hath not known thee, but I have known thee, and these have known that thou hast sent me. Woman, behold thy son. Behold thy mother. My God, why hast thou forsaken me? Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I may take it again. No man taketh my life, but I lay it down of myself. Mary. Rabboni. Touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. I have seen him. O righteous Father, I have declared unto them thy name, and will declare it, that thy love, wherewith thou hast loved me, may be in them, and I in them. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात, आनी बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी तांकां पवित्र स्नान दियात. नव्या वर्सान भितर सरता आसतना कितें तूं पळयताय, कितें तूं रावताय? वॉट डू यू एक्सपेक्ट in the coming new year 2023? कितें आमच्यान रावूं येता? What can we expect? जें कितें जेजूच्या जिवितान घडलां तेंय आमच्या जिवितान कितलीं आव्हानां, challenges in this new year, कितलो वावर, मिसांव, the mission in the new year. मनशां जांकां आमी मेळटले हांव, जांचे पासत आमी वावर करतले हांव, जांचे सांगाता आमी वावर करतले हांव, भोव थोडीं घडये परतून बरें दीत, जायतीं जाणां फाटल्यान वायट करीत. ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. सोडवण दिवंक आयलोलो सोडवणदार मनीस जावन जल्मलो आनी मनीस जावन आमचे सारको जियेल्लो आनी आमचे सारको जियेताना सगळें बरेपण केल्लो जेजू खुर्सार सांडलेलो कसो जालो. देवा म्हज्या, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? My God, why have you abandoned me?
घडयो असल्योय घडयो ह्या आख्या वर्सान आमच्या जिवितान येतल्यो. थोडी पावटी मनशांनी सांडलोली कशी जातली, थोडी पावटी देवान सांडला अशें दिसतलें. थोडी पावटी दुसऱ्यांच्या गुन्यांवाक लागून वो आपणाच्यो चुकी करतले मनीस घडये आपले हात धुतले. ह्या मनशाच्या रक्तान म्हाका कसलोच वांटो ना, जशें पिलातान म्हणलें. घडये जायते पावटी आमच्याच घरच्यांची उतरां, आमच्या घरच्यांची वागणूक वो घडये आमचेर अधिकार चलयतल्यांची वागणूक, तांची उतरां आनी जे भाशेन ते आमकां चलयतात आमकां दिसतलें आमचेर सयत्यो पडल्यात, आमच्या हातांचेर पांयांचेर खिळे पडल्यात. भोव करून आमचींच मोगाची मनशां जेन्ना आमकां घात करीत व जेन्ना आमकां वायट करीत, व तींच मनशां जांकां आमी बरें केलां तींच आमचेर अनुपकारी जायत. असल्यो घडयो घडये ह्या वर्साक आमचेरूय येतल्यो. पूण जो कोण विस्वास धरीत तो जिवीत सांबाळटलो. फोंडान बंद उरचो ना, जसो जेजू फोंडान बंद उरूंक ना. तो पुनर्जीवन जालो आनी ताचें बरेपण गोवाय दिवंक ताचे शीस गेले. आमी ताका पळयला. आय हॅव सीन हिम. आमकां मेवलोलो जेजू, आमकां अणभवूंक मेवलोलो देव दुसऱ्यांक दिवंक आमकांय सोयीक ह्या वर्साक मेळटलो. ह्या पासत आमचें मिसांव सांगातान, एकचारान, सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमकांय जायते सोयीक मेळटले. हें सगळें करता आसतना जेजूची निमाणी उतरां आमकां भरवशाची जावं, जेजूची निमाणी उतरां आमकां सोडवणेची जावं. हांव म्हज्या बापाशी सोडून वेता, पूण संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. जेजूक सदांच आमचे बराबर दवरूंक, आमच्या सांगाता दवरूंक आमकां सोयीक मेळ्ळा. भोव पवित्र संस्कार ह्या वेळार आल्ताराचेर जेजू आमचे पासत हाजीर आसा. ह्या पोरन्या वर्सान जितलेंय बरेपण आमकां मेळ्ळां देवाक आर्गां आमी दिल्यात, जे चुकी आमी आदारल्यात ताचें बोगसणें आमी मागलां. जाल्यार जेजू आमचे बरोबर आसा जाल्यार ह्या नव्या वर्सान आमी पावल मारता आसतना ताच्याच आदाराची आमकां गरज. ह्या नव्या वर्सान पावल मारता आसतना सगल्यो आमच्यो मांडण्यो, आमची चिंतनां ताच्या हातान आमी घालूंक गरज. ह्या नव्या वर्सान आमी पावल मारता आसतना आमी निती पासत उबी रावतल्या, एकामेका पासत आमी वायटाचेर झुजतल्या, सृश्टी पासत आमी जैत मेळूंक जाता तितले प्रयत्न करतल्या. आमची आशा, ग्रीड जाता तितली उणी करून जें कितें आमचे लागीं आसा, देवान आमकां दिलां, तातूंत आमी धादूस रावतल्या. हे आमचे थोडे निच्यो ह्या वर्साचे सुरवातेक जावं दी. हेच मनान दवरून ह्या वेळार
आमची थोडीशी मागणी याच जेजू मुखार आमी दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो. एक झाड त्रिएक देव पवित्र पुस्तक वाचून मागण्यान वेळ सारून संस्काराच्या समोर रमण्यांनी जेजूचे आसणे आमी अनुभवूंक हे तरेन आत्मीक वाटेन गिरेस्त जावन पवित्रपण जोडूंक कृपा मागुया. दुनिया तुझे वेंगे नाम खाली पोय. दुनिया तुझ्या रोक्तान आमकां एकचार सृश्टींत आख्खी पृथ्वी देवाचो मोगा विशीं आमचे कडेन उलयता, तर देवाचे जिवे आसणे अनुभवूंक हे सृश्टीचो आमी मोग करूंक, तिची राखण करूंक आनी ती नितळ आनी हिरवी सांबाळूंक आमकां जबाबदारेची कोर म्हूण मागुया. दुनिया तुझे वेंगे नाम खाली पोय. दुनिया तुझ्या रोक्तान आमकां पिकोय. सहभागेलीपण समाजांत आनी पवित्र सोबेन आमी समाजांत आनी पवित्र सोबेन वावर कोत्तात तेन्ना तो एकामेकाच्या सहभागेलीपणान भेद वेगळोचार करिनासतना समाजाच्या बरेपणाक आनी उदरगती पासत करूंक कृपा आनी बळ मागुया. दुनिया तुझे वेंगे नाम खाली पोय. दुनिया तुझ्या रोक्तान आमकां पिकोय. मिसांव कुटुंबांत आनी समुदायांत आमच्या कुटुंबांत आनी ल्हान क्रिस्ती समुदायांत एकवट मोग आनी भावपण निर्माण करूंक आनी सगळीं शांतीन आनी खुशालकायेन जिवंक बळ मागुया. दुनिया तुझे वेंगे नाम खाली पोय. दुनिया तुझ्या रोक्तान आमकां पिकोय. मिसांव बेटेंत दर एका फिरगोजेच्या गवळ्यान आपल्या फिरगोजकारांक तशेंच दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणींक भेट दिवंक तशेंच समाजांत बारायलोल्यांची गरज वळखून तांकां शाणेपण आनी कृपा मागुया. दुनिया तुझे वेंगे नाम खाली पोय. दुनिया तुझ्या रोक्तान आमकां पिकोय. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी आमच्याच जिविता पासत आमच्या कुटुंबा पासत ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत ह्या संवसारा पासत मागुया. कोविड-19 हे पिडेची भिरांत नव्यान उपरासलेली आसा. हे सगळें देवान आपणाच्या हातान धरूंक
आनी आमकां सगल्या वायटांतले निवारूंक मागुया. मिसाचे भेटेक आमी तयार जाता. भोव पवित्र संस्कार आल्ताराचेर नव्यान आमचे पासत हाजीर जाता. ह्या वेळार आमी दिमी घालुया. जरूय ह्या वेळार आमी पवित्र संस्काराचो आशिर्वाद घेवची ना, कित्याक मिसाचे भेटेक आमी तयार जाता. आमची सगळी चिंतना, आमचे आवंडे, आमची मागणी आनीक एक पावटी जेजूचेरूच नदर दवरून आमी ताचे लागीं मागुया. दोनिया तुझे वेंगेन आमकां लिपोय. दोनिया तुझ्या रोगतान आमकां पिकोय. पातक्याक आमकां तुज्या बेसावान नावूय. बोगसून आमकां नवें जिवीत तूं भेटूय. पातक्याक आमकां तुज्या बेसावान नावूय. बोगसून आमकां नवें जिवीत तूं भेटूय. दोनिया तुजे वेंगेन आमकां लिपोय. दोनिया तुज्या रोगतान आमकां पिकोय. राख आमकां तूं ह्या वेळार काळोख उप्रासला संवसारांत. दी आमकां तुजो आदार वायट वेळ करूंक काबार. राख आमकां तूं ह्या वेळार काळोख उप्रासला संवसारांत. दी आमकां तुजो आदार वायट वेळ करूंक काबार. दोनिया तुजे वेंगेन आमकां लिपोय. दोनिया तुज्या रोगतान आमकां पिकोय. दोनिया तुजे वेंगेन आमकां लिपोय. दोनिया तुज्या रोगतान आमकां पिकोय. मोगडो जेसू, ह्या वर्साच्यो निमाण्यो घडयो तुका दिनवासून आनी नमस्कार करून आमी सारल्यात. नव्या वर्सान आमचीं पावलां मारतना सगलें आदलें वायट आसा तें पयसावन शांती समाधानान मोग मोयपास आनी एकवट बांदून हाडटलीं नवीं पावलां मारूंक आमकां तुज्या आशिर्वादान भोर. कुटुंबांत, समुदायांत आनी समाजांत बरेपण हाडटलीं उजवाडाचीं किरणां आमी जावंक तुजें बोड आनी कृपा आमकां फावो कर. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. Oh God, Baba,
परस सुरू जाले मोगाल बाबा सासोन आमचे लागीं पावले मोगाल बाबा तुझे असलो बापोय आमकां मेळना तुझे मोहिमेक बरोस भोगता मोगाल बाबा तुझ्या हातांत आमचे जिवीत मोगाल बाबा तुझे शांतीन बरोस खाता मोगाल बाबा तुझे असलो बापोय आमकां मेळना. भाव भयणीनो 2023 वर्सान आमी भितर सरल्या. हॅपी न्यू इयर. आनी नव्या वर्सान तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. आनी ह्या नव्या वर्सान आमी भितर सरता आसतना आमची थोडीशीं इंतेसांवां आसात. मातशें बसुया. इंतेसांवांची वळेरी इल्लीशी सुबेज आसा देखून बस म्हणल्या. पयले सुवातेर आयज आमचे मदें आमी येवकार दिता फादर लुकस रॉड्रिगीस. आमच्या शेजारचो बोगमाळो गांवचो तो आसता UK स्विंडन हांगासर वावर करता खेरीत भाशेन आमच्या गोंयकारां पासत. आनीक ह्या दिसांनी आपल्या घरा आयिल्लो आसा हॉलिडेयान. तर आयज आमचे मदें ही मिसाची भेट भेटूंक आनी देवाचें उतर आमकां परगटूंक फादर तुका आमचे मदें ह्या नव्या वर्सांत येवकार. तर ह्या वर्सान आमी भितर सरता आसतना खेरीत भाशेन आमची सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. बो करून मागुया. आतां ह्या गेल्ल्या थोड्या दिसांनी आमच्या गोंयान जें कितें घडलां बो करून आमची रिवर मादेई हाचे विशीं घडलां. हें जालां तेन्ना जायत्या गोंयकारांनी शिराप घालपाक कमेस केल्ले आसात. कोण शिराप घालता प्रधानमंत्र्याचेर तो हांगासर आयलो आमकां एक सांगून गेलो आनी दुसरे वाटेन आमची नदी विकली. कोण शिराप घालता आमच्या मुखेलमंत्र्याचेर प्रमोद सावंताचेर ताणें तो जबाबदार म्हूण. कोण शिराप घालता आमचो WRD मिनिस्टर ताचेर. कोण शिराप घालता एनवायरमेंट मिनिस्टरांचेर. सगळ्या मिनिस्टरांचेर ह्या दिसांनी ह्या गेल्ल्या 2 दिसांनी सोशल मिडियाचेर लोक शिराप घालीत आसा. जाल्यार तांकां हे शिराप लागतले वो ना हो प्रश्न न्हू. पूण ह्या सगळ्या शिरापांतले तांकां निवार म्हूण मागूंक आमकां कायदो लागता. आमी परजा आमी जांकां विचून काडल्यात तांकां तांचे पासत मागूंक. दुबाविरीत जरी तर आवयक आमी कितें वायट करता जाल्यार शिराप पडटलेच. खास्त लागतलीच. जे कोण भुरगीं आपल्या आवयक वायट करतात तांकां खास्त आसा. जाल्यार असले खास्तींतले ह्या आमच्या विचून काडलेल्यांक आमच्या मंत्र्यांक आमच्या आमदारांक निवार म्हूण आमी सगळीं खेरीत भाशेन मागुया. आनीक आमच्या गोंयचे भुंयेचे बो करून हे नदीक लागून जी नदी डायवर्ट केल्या कर्नाटकान आनी हें करता आसतना आमच्या विचून काडलेल्या खासदारांनी आपणाचे हात धुवपाक जायना पिलाता भाशेन. हेंय मनान दवरून आमी तांचे पासत मागुया. जे कोण जबाबदार आसात तांकां सगल्यांक आपलें मन बदलूंक आनीक सारकें आसा तें करूंक आदार दी म्हूण मागुया. अशें करता आसतना बो करून पॉलिटिकल फिल्डाचेर उलयता आसतना जे कोण मंत्री मंडलान आसा तांकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. जे कोण 40 जाण आमी विचून काडलेले आसात तांकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. जे ऑपोजिशनान आसात तांकांय सगल्यांक जबाबदारी आसा. ह्या पासत तांचे पासत हें वरोस आमी सुरू करता आसतना आनीक देवा मातेची आयज आमी परब मनयता आसतना खेरीत भाशेन मागुया. जें कितें बरें आसा तें आमचे पासत करूंक. जी अन्याय आमचे सवेन जाल्या ती अन्याय आमकां पुसून काडूंक आनी आमकां नीत मेळूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच आमच्या गोंयचे पासत मागता आसतना डबल ट्रॅकिंग जें सुप्रीम कोर्टान नाका म्हणलेलें काडून उडयल्लें ताचें काम आमचो सरकार आजून पासून दोळे धांपून करूंक दिता. तर आमच्या सरकाराक
खरें मौन मागुया. आमी आमच्या सरकारान खेरीत भाशेन दोळे धांपून जे कोण उद्योगपती आसात तांचे गुलाम जाल्ल्या भाशेन न्हय, तांचे एजंट जाल्ल्या भाशेन न्हय, पूण आमचे गोंयचे राखणदार जाल्ल्या भाशेन जिवंक खेरीत भाशेन मागुया. आनी जें कितें चुकीचें आसा, बेकायदेशीर वस्तू आमच्या गोंयांत जातात त्यो सगल्यो बंद जावंक मागुया. ज्यो आमकां जाय त्यो फटोवण्यो दिल्ल्यो आसात, फटोवप जाय तें चल्लेलें आसा, आमचो सरकार फटी मारपाक लागलेलो आसा, तर आमचो सरकार स्वतान जिवंक आमी हें वर्स सुरू करता आसतना मागुया. आमच्याय गांवांत आमचो गांव सांबाळप आमची जण एकल्याची जबाबदारी. तर आमचो गांव सांबाळटा आसतना आमी फकत विचून काडल्यार तांकांच बोटां दाखोवंक न्हय, पूण आमची जण एकल्याची जबाबदारी घेवंक आमकां जण एकल्याक ह्या नव्या वर्सान भितर सरता आसतना ही कृपा मागुया. मागुया खेरीत भाशेन आमचे पासत गोंयकारां पासत जे गोंयकार जायते जाण कांकणां घालून रावल्ले आसात, दोळ्या मुखार सगळें दिसती पडटा तरी पूण तोंड बंद करून ओग्गी आसात. जायते जाण आमी गोंयकार आनीक कोण दुसरो करतलो, एक्टिविस्ट करतले, NGO करतले वा आनीक कोण करतलो म्हूण रावलेले आसात, सुसेगाद न्हिदून आसात. असल्या गोंयकारां पासत आमी मागुया. आमी जण एकल्यांनी आमचे दोळे उगडूंक, आमी जागी जावंक आनीक आमचें गोंय, आमची भूंय, आमची माता सांबाळूंक आमी जण एकल्यान आमची जबाबदारी घेवंक ह्या नव्या वर्सान भितर सरता आसतना आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. आनी सगळे जे कोण बरेपणा पासत झुजतात, जे कोण ताळो उबारूंक मुखार सरलेले आसात, जे कोण भियेनासतना मुखार सरल्यात, तांकां सगल्यांक ह्या वर्साक खेरीत भाशेन देवाची सुरक्षा मेळूंक मागुया. ओमिक्रॉन कोविड-19 हाचे विशीं आमी परतून आयकलां, परतून सुरू जाता, जायत्या जाणांक भिरांत पडलेली आसा. खेरीत भाशेन ह्या मिसाचे भेटेन ही नव्या वर्सांतली भेट आमी सुरू करता आसतना आख्खो संवसार आनीक एक फावटी आमी देवा मुखार देवाच्या हातान घालुया. जें कितें वायट आमी केल्लें आसा आनी जें कितें वायट करता तें आमी बंद करून देवाचो ताळो आमी आयकूंक आनी आमचें जिवीत बदलूंक आमकां कृपा मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी. जायत्यो मांडण्यो घडये ह्या वर्साच्यो आमच्यो आसतल्यो. कोण शिकप करपाक सोदता, कोण जॉब सोदता, कोण आपणाचें बिझनेस उगडूंक सोदता, आनीक हेर दुसऱ्यो मांडण्यो ज्यो आमच्यो जण एकल्याच्यो आसात, ह्या वर्सान आमी भितर सरता आसतना ह्या आल्ताराचेर आयज उबारुया. पिडा आमच्या जायत्या घोराब्यांनी आसा, आमच्या मोगाच्या मनशांक जायत्यांक पिडा जाल्ली आसा. ह्या सगळ्या पिडेवंतांक ह्या वर्साचे सुरवातेक आमी देवाच्या हातान घालुया. आनी देवाचे मातेची आयज परब करता आसतना जेजूक आमचे बराबर घेवन आमी जण एकलो एकामेका बराबर वावरूंक आनी एकामेका पासत वावरूंक आमकां सगल्यांक कृपा मागून घेवया. उबी रावया. ही मिसाचे भेटेक आमी सुरवात दिवया. सुरवातीचे गीत आमी परतून गावया. Mogal Baba, Nove Boros Suruzale, Mogal Baba, Sasonam Shelagi Paule, Mogal Baba, Tuce Oslo Babuya. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. पवित्र सोबा आयज बागन मारिया
देवा मातेची दोबाजीक परब समोर ओपता. ह्याच बराबर आयज आमी 2023 वर्साक सुरवात दिता. ह्या दिसा पवित्र सभा आंतरराष्ट्रीय शांतीचो दीस मनयता. मनशान आपकुशेन पातक केल्या उपरांत देवान मनशाक पातकी गोटीन सांडूंक ना, पूण आपल्या पुताक मनीस सोयंबान जल्माक हाडूंक देवान आंखवार मारयेक आपोवणें दिलें आनी ती देवाची आवय जाली. जेजूच्या जल्माची खबर सोर्गीच्या बोडव्यांनी गोवल्या राखण्यांक परगट केली आनी ते बाळका जेजूक पळोवंक गेले आनी मारिया, जुसे आनी बाळक गोवल्याक मेळ्ळी. हो विशय आमकां गोवल्या भाशेन जेजूक मेळूंक आमंत्रण करता. जेजूची पाटलांवदारां कशीं जेजू आमकां मेळ्ळा, पूण तो आमकां ओदीक मेळूंक मागतना हें नवें वरस आमकां देवाचे कृपेन भरलोलें जावंक आनी संवसारांत शांती संवस्काय वसूंक हे मिसाचे समारंभनेत आमी खतखत्यान मागुया. मोगालिस्टंदो इंस्कल्पना मनान धरुया. देवाची आपुरबाय आमचे सोवें चड म्हत्वाची. वर्साचे पयलेच दिसाक इगोर्जमात देव आमकां मारिया देवाची आवय आमची आवय करून दिता. देवाचो मोग आमचे सोवें थावो जाता, पूण जायते पावटी आमची उस्कोथाय आमकां सांडटा. हे वेळार देवाचे खालकुतीक उलो मारुया. उगीच रावन देवाची माफी आमकां पावूंक मागणें करुया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीत सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससंत्या जिविताक पावूं. आमेन. Ami tu
आम्ही तुका दिपासता तुझ्यातून वैभव वापसोन आम्ही तुका वखणटा सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोन्या देवा देवाची तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे Jesu Christa, eklos tu povi, eklos tu ishvor, eklos tu por, Amen, Amen, Amen. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तुवें भाग्यवंत मारयेची अंकोरपण फलादीक करून मनशा कुळाक ससनाचें इनाम दिले. तिचे उद्देशी तुजो पूत जिविताचो रोसनार आमचे मोदें आयलो. तो तिचे माये मोगाचे विनवणेन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं. आमी मागतो आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबेन जियेत हांव आनी राजवट चलयत हांव ससनाच्याय ससनाक. Amen. लोकगोंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय, इस्रायेलाच्या पुतांदुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी ताका म्हणटल्यात. सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामोलाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामोल तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी इस्रायेलाच्या पुतांदुवांचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. कृपा कोर देवा,
तुजो आशीर्वाद आमचेर पडून दी. तुलो बायेन तुझे दर्शन आमकां फावो कर. हे बरी मनीस प्रितुमे तुजो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटले. Kurba Kordeva, Kurba Kordeva, tuzo आशीर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रा मुरगोठून संतोषाची गितां गावो, कित्याक तूं न्याय परमणे सुट्टी करताय. नीती परमणे करताय परसांची मनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. Kurba Kordeva, tuzo आशीर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा, सगळी राष्ट्रा तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशीर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांया पडूं. Kurba Kordeva, Kurba Kordeva, tuzo आशीर्वाद आमचेर पडून दी. बागयोन पावलून गालासियाकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, नेमलोलो काळ भोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मलो. सोमुर्ती काळ जल्मलो आनी सोमुर्ती काळ आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतर हें. देवाचे बडुपकार. उपकार. Sorbes pora, sorbes pora, soy, 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 soy. Soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy, 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 soy. Utor mocia devace, do mocia civace, soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy, 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 soy. Soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सोम्या. आनी वेगळी वेगळी वच जाल्यार
मारिया, जुजे आनी खावणेन दवरलेलो बाळूक गवळ्यांक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलेलें ताचें सोत तांकां गमून आयलें. आनी गवळ्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपल्या आवयच्या कुसव्यान संभवचे आदींच देवदूतान सांगलेलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने मोगाल इश्टंदो, आयचो दीस जो देव आमकां रचून हाडटा आनी वर्साचे सुरवातेकूच देवाची आवय, आमची आवय देव आमकां फाव करता. हो शब्द देवाचो आसलो, हो शब्द मनीस जाता आमचे खातीर, आमचे पासत, आमचे मोदेन जियेता. हाका आमी म्हणटा द इनकार्नेशन, गॉड बिकमिंग मॅन. आनी ही देवाची येवजण मारये सोवेन देव पूर्ण करता. हो बाबुलो, हो शब्द मारयेच्या कुसव्यांतल्यान जल्मता. आनी हेकाच लागून हे दिसाक देवाची आवय मारिया म्हूण आमी तिका उलो करता. तुमी खुशाल आहा मू? आहा ना? ना जाल्यार घरा या. आनी खरीपणी ही खुशालकाय जी आमी म्हणटा, आमी लालयता, आशेता, ती देवा सोवी आमकां मेवता. सुरवातेकूच फादरान आमच्या मुखार जायती इंतेसांवां दवरलेलीं आसा. जावं दी आमचें ओत्मीक जिवीत, समाजीक जिवीत व राजकारण अशें जिवीत. आमचे पासत, कुटुंबा पासत, फिरगोचे पासत, पवित्र सभे पासत आमी मागूंक जाय. पूण व्हडल्यांतलें व्हडलें मागणें जावंक जाय आमचेच कुटुंबाचें, म्हजेच जिविताचें. हालींच म्हजे एके गोवले बेटेंत जेन्ना हांव घरांत भितर सरलो, ही जाणटी आवय आपल्या हातान रुजाय घेवन, तेरसाचें कोंत घेवन एक एक मुनो हातान धरून तेस करताली. आनी जेन्ना तिणें म्हाका पळयलो, ती अशी म्हणूंक लागली, फादर म्हजे मुणे सांडले, म्हजे मुणे सांडले. हांवें ओडो घालून पळयलो, तेरसाचें कोंत तुटलां जायत, ओ तेरसाचे मुणे जे आसा, बीड्स, ते तुटून खाला घोडे मेजाच्या पोदाक गेले आसतले. आनी हांव सोदता म्हणसर ही जाणटी मागीर म्हाका अशी म्हणूंक लागली, तूं सोदता ते मुणे न्हय फादर, म्हजें कोंत गोटूच आसा. जे मुण्याची हांव खबर करता ती जावन आसा म्हजी नात्रां आनी म्हजीं भुरगीं. देवान दिल्लें आमचे सवें जायतें आसलें, पूण कशी तरी आमीच नको हे परदेशी गांवांत येवन कशी फोसली जायत. जेन्ना गोंयकारां आसलीं इतलेंच आसलें, पूण पूर्ण खुशालकाय आसली. हांगासर आमी इतलें पुजायलें,
पूण गरजेचें तें म्हजीं भुरगीं म्हजीं नातरां आमच्या हातांनी ना. हे मुणे जे हांवें आमचे गोंयकारां मागण्यांतल्यान गुंतलेले, म्हजो कुटूंब मागण्यांतल्यान सुरगायिल्लो, म्हजो कुटूंब मागण्यांतल्यान हांवें वेंग मारून वेडो घालून सांबाळलेलो, कसली तरी आस जिवितान भितर सरली. हे आशेन आमी सांडली आनी ती म्हणूंक पावली, म्हजे मुणे सांडले. असले वारे मोगाल इश्टंदो आमच्या गोंयां भितर सडलेली आसा. जायत आमच्याय फिरगोजेनी, आमच्याय गांवांनी सोकाच असले वादोड लुटून येता. आवय बापायच्यो तोकोस जायते फावटी आमी म्हणटा, हे आमी सगळें करता आमच्या भुरग्यां पासो. तें जावन आसा आमचें भांगार, आमचें दियामंत. पूण जायते फावटी हातूंत जायते फोटूय आसा. कित्याक फावो ते वेळार जेन्ना तांकां देवाचो मोग जाय, देव जाय, मीस जाय, तें आमी दिवंक पावना. ह्या मिसान आमी भाग घेताना मोगाल इश्टंदो, पयले सुवातेर दर एका कुटुंबांनी आपल्या जिविताचेर नदर मारची. हे नव्या वर्सान भितर सरता आसतना आमी देवा लागीं कितें मागतले, म्हज्या कुटुंबाक कितें जाय, कसलें वारें आमचेर सुटलेलें आसा, कसलो काळोखान आमी सांपडलेलीं जायत. मारिया देवाच्या उतराक राजी जाली. मारियेचें दुसरें नांव आमी म्हणूंक जाता अ कमिटमेंट. ती नको आसली फुडार कितें, हांवान कसलें म्हजें. जेन्ना आंज बुडवाचें उतर तिका पावलें, ती जायती घुस्पोली, भिरांत तिचेर सुटली, पूण देवाचें उतर मानून घेवंक ती राजी जाली. आनी सुरवेकतान जेजूचें मोर्न सोवें लेगीत न्हय फकत हे उतराक ती राजी जाली, पूण आपल्या शिसांक, जेजूच्या शिसांक ती धीर घोटाय. जेजू मरून हे शीस भियेलेले, ताचेर कांपेरो सुटलेलो, ताची भिरांत जावन आसली, घोडे ते जुद्यो आमकांय धरून व्हरतले, जिवेशी मारतले. आनी जायत्यांनी आपल्या घरा पोड काडलेली. पूण मारिया, जेजूची आवय, आमची आवय, त्या वेळार कितें करता? तांकां साणिना, सगल्यांक पुजायता. धर्मदुताचो इतिहास पयला आवेसुरान आमकां सांगता, मारियान तांकां उंचल्या कुडांत जमो केले, तांच्या सांगाताक रावली आनी तांचे बरोबर मागणें करताली. आनी दर एका कुटुंबाने आज हाचेर नियाळ करूंक जाय, म्हजो उंचलो कुटुंब खंय आसा जायत. आज देवाच्या आशिर्वादान तुमच्या लागीं साबार घरां आसा, सोबीतायेन नेटयलेलीं हें देवाचीं देणी, आनी तुमकां साबाशकी. पूण आमच्यो घराच्यो ओंट्यो रुवन जाता, पूण देवाची ओलोथोर ओ पायनेलां ल्हान जाता. आमच्यो टेलिव्हिजन व्हडल्यो व्हडल्यो जाता, पूण मागण्याच्यो सुवात्यो वो आथेरां वो इमाज्यो घरांत दिसना. आज आसा तर आमकां वेळ हो उंचलो कुटुंबान म्हणजे एक कुटुंब कसो, एक जागो कसो जी आमकां पुजायतली, एक आवय, एक बापूय, आनी बरोबर मागणें करतली. ही शिंकोण आज मारिया आमच्या आवय बापायक म्हणटा, तुमच्या भुरग्यांक पुजायात. जे मुने साडूंक पावल्या, जे मुने सांडल्या, ते मुने परत गुंतूंक, सांबाळूंक हो वेळ पावलेलो आसा. आनी हाकाच लागून हो म्हत्वाचो दीस, हो सेवाधर्म जेन्ना आमी म्हणटा मारिया
देवाची आवय ती आमची आवय. ती आमकां एक एक आवयक आनी बापायक उस्कायता. तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या वेगीन सांबाळात. आज उंचल्या कुटुंबांनी वा उंचल्या कुडांत तोरे तरेच्यो वस्तू जाता. पार्टीज आनी फंक्शन्स आनी हे. हांव कोणाचें घर ब्लेसींग करतलां. सकयल आमी ब्लेसींग सुरू केलें. नवें घर म्हणटच सगळ्याक आजमेद मारतलो. उंचल्या कुडांत पावलो आनी दार उगडटा आसतना साबार तरणाटीं थंयसर जमलेलीं म्हाका मेवलीं. आवयक बापायन तांकां सांगूंक ना खाला फादर ब्लेसींग करता. हांवें विचारलें आवयक बापूय उपरांत कित्याक तुमी तांकां आपोवंक ना. फादर भिरांत दिसता. आमचे डेंगसो घालता हांव आनी दाराचेर भायर पोस्टर मारलेलो आसा डू नॉट डिस्टर्ब अस. मोगाल ओखाड ह्यो सुंयो आमच्याय कुटुंबांनी रिगतल्यो आनी रिगल्यात. एकाच कारणाक लागून कित्याक आमी आमच्या भुरग्यांक सांडल्यात. जो कमिटमेंट म्हणजे मारिया एक कमिटमेंट जो आसलो तिका सुरवेकतान रायट फ्रॉम द बिगिनींग टू द जर्नी टू द क्रॉस. शी नेवर फेल्ड जीजस. शी नेवर गिव अप ऑन जीजस क्रायस्ट. तिचो हुस्को ह्या ल्हान सुपल्या जेजूस सोवें चड म्हत्वाचो मोगाचो आसलो. आनी असलें जावंक जाय आमचें काळीज. Mary did not have any degrees. शिकप नासलें. She have no university education. पूण मार्याची सुरोपाय a woman without a beauty cream. आज तुमी हे मिसाक बाय सोडली थोडी गोडी पार्लरान गेले आसतली मेकअप मारूंक. It's good to enhance our beauty. पूण मारिया आज आमकां उस्कायतान उलो करता एनहेन्स योर इनर ब्युटी. एनहेन्स द सोल ऑफ योर चिल्ड्रन. That God reside within themselves. And this is the first day's commitment. पयले दिसाचो ही कार्या हे मिसांव देव आमकां दिता मारी उद्देशी. हांव हे मिसाक भायर सरतना आमच्या गॅलरीन बसून आसलो आनी 3 सुपुल्लीं भुरगीं एक ल्हानसो ओल्ड मॅन घेवन आयलीं. म्हाका पयलो दिसलो तो कोण भुरगोच म्हणून. मागीर कळलो तो ओल्ड मॅन म्हणून. तांणी करून हांदार मारलो आनी हाडलो. आनी आमी जाणा हो भुरग्यांक एक खुशालकायेचो वेळ. आमच्या तेमार आमी असले ओल्ड मॅन जायते केले भोगमालो. पांयचो बरो शर्ट घालून आमी कोणाक लासलो. आमी ओल्ड मॅन नासलो पांयन मागीर घरा आमकां लासलो. पूण ओल्ड मॅन म्हणजे ताची शिकवणूय आमकां आसा. वी डाय टू द ओल्ड सेल्फ. एंड इट्स नॉट ओन्ली द ओल्ड मॅन. आयज काल आमचे ओल्ड वुमनूय आसा न्हू. ओल्ड मॅन आमी लासता आमकां उगडास करूंक हें जें वायट आसा जें बरें आसना ताका पाठ करूंक तें पयसावंक आनी नव्या वर्सांतल्यान नवो निच्यो नवी वस्तू आमी आपणावंक. आनी दर एका मनशाच्या दर एका कुटुंबान आमच्या सगळ्यांच्या काळजांनी हो ओल्ड मॅन न्हिदलेलो आसा. And we all have to die to these old things. हे आमचे आपस्वार्थीपण, our selfishness, आमचे गर्व, आमची पदवी, आमची पातकां. These are the things we need to burn on this day to embrace the new year. मोगाल इश्टंदो, हे क्रिस्ती जिवीत हे नव्या वर्सांत आमकां मारिया आज एक मिसांव दिता. दर एका कुटुंबाक दर एका आवयक मिसांव पयले सुवातेर
आमचे ओत्मीक जिवीत कोरी देवाची बुन्याद आमी घालूंक, मागण्यांतल्यान आमचे कुटुंब सुरगावंक, आनी दोन वस्तू आमी आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबांनी आमी उगडास करूंक जाय, मिसाचें बलिदान आनी पवित्र ओर द होली एडोरेशन. हे दोन वस्तूंनी हे नवे वर्साक वेंगोयात. A total commitment to the Eucharist, to fight the evil within the society, in our families, in our home, in ourselves. हे बलिदान जावन आसा एक माज आमच्या जिविताचो. Our life revolves around the altar. आज इतले कुटुंब आमचे मिसाक वचुना. And we blame it on everything, on pandemic, on social things, on everything except our own conscience. And हाका लागून आमची उदरगत जायना. Because we don't let the fresh grace of God reside in our hearts. आमची खालजां ओ मेड ओ चिकोल हे रेबोड आनी तेच रेबडान आमी लावता परत परत. सो पयले सुवातेर हे वर्साक हे मिसांव जावन दी, टू एम्ब्रेस आमी वेंग मारुया हे मिसाचे बेटेक एंड द होली एडोरेशन. दुसऱ्या सुवातेर मोगाल इश्टान तो आमचे मिसांव जावन दी आमचे कुटुंबा पासत. दर एका आवय बापायन आमी वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक आमी पुजावंक जाय. लेट्स नॉट गिव अप. दिस इज अ चॅलेंजिंग टायम. ओ काळ बदलला. And our commitment, our good example should lead us to hold their hands together. ताच्या हाताक धरून आमी चलूंक जाय. तिसऱ्या सुवातेर मोगाल इश्टांदो देवाचे मिसांव, देवाची कार्य जावन आसा न्हय फकत हांव आनी म्हजो कुटुंब, समाज. And one of the biggest problem we are facing today is a silence. आमचे ओगेपण. हांगासर साबार इश्यूज आसा जे फादरान आमच्या मुखार दवरलेले आसा. हे साबार फाटल्या वर्सांनी जायती तुमी आनी हांगावेले लोक जायते मिसॉल्व जाल्ले आसा. पूण तातले जायते जाण म्हणटले ओ म्हजो वावर न्हय, म्हाका कित्याक पडला. And we are defeated when we think म्हाका कित्याक पडला. आज हे नवे वर्साक आमी एक निचोव करूंक जाय टू वर्क टुगेदर विथ वन सोशल आयडिया. आमचे कुस्येंस आमी नितोल करूंक जाय. आमचें मन स्वताचें जावंक जाय. जेन्ना ओनीत आमचेर चलता दर दिसाक गोरिबान ओस्कोत खाला पडटा आनी आमी जाणाव ही ओनीत जाता. I could have been a voice. हांवें फुडें सरूंक जाता आसलेलें, आदार दिवंक जाता आसलेलें, but I shy off from that commitment. ही क्रांती न्हय. God does not want to run away from the situation. God wants you to be a part of the social issues. That is Christianity. हे आमचें कॅथोलीक जिवीत. To be a part of a community. आमी आपस्वार्थी मनशां न्हय. If you don't be a part of the social issues to fight for the right, that means we are selfish people. फक्त हांव आनी म्हजो कुटुंब हेंच हांव पळयता. म्हजी गिरेस्तकाय, म्हजी कुशलकाय हाका देव आमकां उस्कायना, उलो करिना. तर आज मोगाल इश्टंदो दर एका कुटुंबाक हे हालतार हाडुया. देवान दिल्ली सोबीत देवाची आवय, आमची आवय आमचे पासत विनंती करता. दर एक मागणे हे आल्तारार दवरुया. ओदीक जाल्यार मागून घेवया जी मनशां ओस्कोत जाल्ली आसा, जी दुयेंत आसा. आमच्या तरणाट्यांक हांगासर हाडुया. तांचेर एक आव्हान आसा. दे द क्रॉस रोड ऑफ लायफ. दे डोंट नो वीच पाथ टू वॉक. पूण आमच्या मागणेचो तेंको तांकां जाय. ही सगळी मागणी देवा मुखार घालतना हे नव्या वर्साक नवी येवजण
नवें मोन आनी नवें काळीज मागून घेवया. जे संवसारांत झूज आसा, मारामारी आसा, ह्या नव्या वर्साक शांती आमच्या काळजांनी, आमच्या गांवांनी, आमचे पवित्र सुबेंत मागुया. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारूया. सोत मानदान देवा, सोदपोतेदार बापा, स्वर्गार तुमची विचार असणारा आणि जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या असुया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सांभाळलो, आंकवार मारीत आयज सोरमलो, पोस पिलातान ताणें क्रूसले, ताका क्रूसार सोडलो, तो मेला आनी ताका न्हीद पिलो, तो मेल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोदपोतेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयदां जिव्यांत मेल्यांची मुक्ती करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचे जेवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. ह्या नव्या वर्सांत भितर सरल्यांत मागणी जावं दी आमची बुन्याद, आमची गरजो, आमची कल्पना ही सगळीं देवा मुखार घालुया. ही भावार्थाची मागणी देवाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्मांनी आनी पाद्रींनी देवाची उतर वाचूंक, शिकूंक आनी परगटूंक आनी हे वरवीं तांचें जिवीत एक जिवाळ गोवायकी जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे, मारीचे नोदोर मारून आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या भारताच्या आनी गोंयच्या सरकारान आनी राजनितीक पक्षांनी धर्माच्या पाटलावदारा मदें भेदभाव हाडिना जावंक, पूण सगळ्या धर्माच्या भावार्थ्यांक आपलो भावार्थ जियोंक, समारंभूंक आनी प्रचार सवलती फावो केल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मारीचे नोदोर मारून आमचे मागणे आयकून घे, मारीचे नोदोर मारून आमचे मागणे आयकून घे. देवाच्या उतराच्या मोगान आमी पडून तें आमी वाचूंक, नियाळूंक आनी शिकूंक आनी हे वरवीं आमी जेजूचें जिवीत स्पश्टपणी जाणो जावंक, तें जियोंक आनी प्रचारूंक आमी प्रयत्न करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मारीचे नोदोर मारून आमचे मागणे आयकून घे, मारीचे नोदोर मारून आमचे मागणे आयकून घे. आयज जेन्ना आमी नव्या वर्साक सुरवात दिता तेन्ना हें वरस सगल्यांक आमकां देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें जावंक आनी जेन्ना आयज आमी अंतरराष्ट्रीय शांतीचो दीस मनयतात तेन्ना देसां आनी मनशां मदें शांती वसल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
आमचे मागणे आयकून घे मायेचे नोदोर मारून आमचे मागणे आयकून घे सर्गीचे बापा तुझ्या भुरग्यांनी उबारलेली मागणी आयकून घे हे नव्या वर्साक जे गरजो आमकां जाय तूं बेस बरो जाणा त्यो आमकां उपकारता जाल्यार तुजेच कृपेन आमकां फाव कर ही आमी मागणी करता क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन गायन घेऊया C21 पेज नंबर 37 C21 कितें घालताय त्या उड्यान कितें घालताय ते काशीन यानीक बाबाच्या हातान कितें वेदीर दवरताय म्हजो आत्मा आनीक दूर म्हजे काळीज आनी मोग म्हजो संतोष आनी दूर सगळी म्हजी जीण घालता म्हजो आत्मा आनीक दूर म्हजे काळीज आनी मोग म्हजो संतोष आनी दूर सगळी म्हजी जीण घालता सुग्रास करताय तूं तुजेच पासत क्रिस्तांव तूं जेजूच्या बलिदानान आनी कितें भोगताय तूं सोमेज मनशाचे उजगे दोगोच तुजी गोशालकाय पृथ्वीर घडटा तें सगळें बाबाक पळोवंक हांव येता सोमेज मनशाचे उजगे दोगोच तुजी गोशालकाय पृथ्वीर घडटा तें सगळें बाबाक पळोवंक हांव येता मनाची पेटोवली एकल्याच मनशाची मोपी कितें तुका मागताय तूं मनशा कितें आशेताय बाबूय पुताक बलिदान बाबाक वंदून काकानून जेजूच्या नांवान मागता माफी शांती प्रिती मोग बाबूय पुताक बलिदान बाबाक वंदून काकानून जेजूच्या नांवान मागता माफी शांती प्रिती मोग म्हजे भाव बिनंदू म्हजें तुमचें बलिदान सर्व बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाके पयस शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं देवा आमच्या सोर पुजदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय बागेवन देवा मातीची दोबाजीक परब आमी संतोशान समोरताव तिचे विनोनीन तुवें सुरू केल्लें तें कुरपेचें काम तूं शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नवी आमेन
सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वरशांनी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीधरण ससनाचे देवा, सर्व कलेन सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ली निती आंकवारी मारीक आमी नोमान करता. एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वोन दिताव, तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या अंकवरपणाची वडवकी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपीन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी ससनीक प्रकास्तने संवसाराक फांकयलोय तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वखणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस न्हू पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश मरून सोंसुकव्याचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो हानीक म्हणे, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीन जेवण जातोच तांणी खाज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली हानीक म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खाज. नव्यान ससनीक करोराची हें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्या तुमचे पासत आनीक सोमेस मनशा पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Sumia Jesu tuże moronami somorupna, tuże ponoci von monami porgota, tuże enia omi odreta. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो हानीक तुमची खाल सुखास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरगो शेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. खेरीत भाशेन उगडास करुया आमचो आदलो पाप साहेब बेनेडिक्ट 15वो कालच्या आयच्या दिसाक सोंपून गेला. ताकाय देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक आमी ताचेय पासत मागुया. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. किरीत भाशेन गेल्ल्या वर्साक आमची भावा भयणां आमचे मदें आसलीं ती सोंपून गेल्यान तांकां सासणाचो विसो दी म्हूण मागुया. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पुडूंक फावो कर. सगलीं जी जेजू क्रिस्तान बाबाट दवरतात जावं आपल्या जिवितान ती बाबाट दवरून मेल्यान तांचोय आमी उगडास करुया. आमा सोमेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम मागूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Gesù orvè, Gesù sanata, Gesù dai, ovitot miaccia e coral, sorpod vedar papa, sormordogani voi motuga, satsnacha sasna. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरुया. नव्या वर्सान भितर सरतना देवाची गोठाय बोड हेच मागण्यांतल्यान मागून घेवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोळे करुणे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत रेखताव. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांटा. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेचेर बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एककोटान सांबाळ, जो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया.
देवान दिल्लो मारये वरवीं हो तो जेजू आमचे पासत जल्मलो. आमी सगळीं सुभागी हे जेवणाक आमकां आपयल्यान ती. सुम्यांत म्हजे भितरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Tu nas alzou.
Ikusoro's na gauche, gorbe, udotonak na gorche, durok chitot mona na upsoche. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा, बागून सुद्दां आंकवान मारीक तुझे पुताची आवय आनी पवी सुबेची माता म्हूण आमी पाचारता. आनी हे तिच्या पुर्बे दिसाक तुका दिनवासूं सुर्गीच्या जेवणान संतोसान आमी वांटो घेतला. हे जेवण आमकां सस्नीक जिविताक उपकारशें कोर. हे मी मागता तुझे पुता जेजूचे नांवी. Amen. भाव भयणीनो, नव्या वर्सान आमी भितर सरल्या. आनीक एक पावटी सगल्यांक तुमकां परबी हॅपी न्यू इयर. नव्या वर्सान भितर सरपाक आमकां भाग मेळ्ळा, देखून देवाक आर्गां दिवया आनी देवाचे उपकार आठोवया. आनीक सायबिणीची परब आयज आमी मनयता, देवाची मातेची परब. तुमकां सगल्यांक हॅपी फिस्ट. आनी देवाची माता आमचे सगल्यांची माता, तर आमी आमच्या गोऱ्याबे तेच भाशेन सांबाळूंक आमकां ह्या आख्या वर्सभर ही कृपा मेळूं. हेच भाशेन आमचे दिनवास आयज फादर लुकस रॉड्रिगीस आयज आमचे बराबर येवन ही मिसाची भेट भेटूंक आनी देवाचें उतर बरे भाशेन ताणें आमकां परगट केलां. आमचे मुणे सांडलेले आसत जाल्यार सगळे सोदया ते आतां आख्या वर्स आमकां आहा 365 डेज आसात. खंयचेय मुणे सांडलेले आहात गेल्ल्या वर्साक जाल्यार ते मुणे बरे भाशेन सोदया एकामेका बराबर आनी ते बरे भाशेन गुंतून हाडया. हाचे विशीं आख्या वर्सभर आमकां नियाळ करूंकूय मेळटलो आनी खंयचे मुणे सांडलेले आसात तेय बीन सोदूंक मेळटलो. आनी फादरान सांगला ते भाशेन कमिटमेंट गरजेचो. कमिटमेंट जरी तर ना जाल्यार मुणे सांडल्या ते मेळचे ना आनी उरल्या तेय सांडटले. म्हणटच आमी सगलीं आमच्या मिसावांक कमिटेड रावया.
आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्यांक आमचे खेरीत दिनवास, तशेंच आमच्या कोयराक आमचे दिनवास, आमची वेदी सेवकां रातची झेम येता तरी पूण आयज आमची वेदी सेवकां आपली सगळी न्हीद बीन सोडून हे मिसाचे भेटेन हाजीर जाल्यां, तांकांय आमचे दिनवास. आतां मीस जाल्या उपरांत हावजी दवरल्या. नव्या वर्सान पयलीं हावजी कोणाक लागता ताका आख्खें वर्सभर जायती हावजी लागपाच्यो आसात अशें म्हणून कोडयिल्लें आसा. ह्या पासत चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आयज ही हावजी घडटा, हाचो फायदो जो येता तो सगलो चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांकां वेतलो. भाजी रोवपाक आतां कॉमेर्स करतात फाल्यां तावन, जाल्यार हेय वावराक तांकां जे दुडू जाय ते हातूंतल्यान येतले. तुमी सगल्यांनी रावचें, हावजी काडची. तशेंच सांगलेलें आसा पातकुरान, जीं कोण हावजी काडटा तांकां आयज कॉफी फ्री. सगल्यांनी आमी बाराबर मेळया. फादरान आनी आमच्या लुइजिनान बरे भशेन कॉफी तयार केल्या तुमचे पासत. ती कॉफी तुमी घेवची, हावजी घेवची आनी हावजीन तुमी वांटो घेवचो. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 20,795 रुपया. दाबोलीं कपेलान 5,740 रुपया. सगळे मेळून 26,535 रुपया. फुडल्या आयताराक मिसां सदांचे भाशेन जातलीं. चोथऱ्या आयदोरची मिसां आतां सदांचे भाशेन सुरू जातली. म्हणजे सोनवाराक सांजेर 6 वाजता इंग्लिजीन आयताराचे मीस इगोर्जेन, आनीक दाबोलीं कपेलान सांजेर 6:30 वाजता आयताराचे मीस जातलें. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयलें मीस 6:30 वाजता सेंट विन्सेंट डे पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी. दुसरें मीस 8 वाजता मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिडेन्सी रेजिना मुंदी. आनी तिसरें मीस 9:30 वाजता दोतोनच्या भुरग्यांक मीस आनी उपरांत दोतोन. पवित्र संस्काराची भोजवण ह्या दिसांनी आमी मातशी बंद दवरलेली. ती नव्या वर्सान आमी सुरू करता. मातसो इल्लोसो बदल केला, मातशें चोथऱ्या आयदोरची. दर बुधवाराक सांजेर 7 वाजता पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. आनी शुक्रारा सकाळीं 6:30 वाजता मिसाचे आदीं 6:30 वाजता पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. जाता ते भाशेन आमी ह्या वर्सान जेजू बराबर हो वेळ सारपाक हो सयेग आमी घेवया. आमच्या गांवांत जायतीं भुरगीं आसात, गायन करपाक सोदतात, वाजोंत्रां वाजोवंक आनी शिकूंक सोदतात. हें मनान दवरून आमचें आदलें सपन जें आसलेलें SFX म्युजीक स्कूल परतून सुरू करपाक, तें आमी ह्या म्हयन्यान सुरू करतले. ज्या कोणाक गिटार, किबोर्ड वो वायलन शिकूंक जाय तांणी रेजिस्ट्रेशन करचें. आमी रेजिस्ट्रेशन लिंक सगळ्या आमच्या ग्रुपाचेर घालतले. गुगल फॉर्म आसतलें. तुमकां खंयचो इन्स्ट्रुमेंट शिकूंक जाय तें तुमी ताचेर रेजिस्टर करचें. फुडली म्हायती आमी हाचे विशीं उपरांत दितले. भुरग्यांक मुखार काडची, तशेंच गायन करूंकूय तांकां शिकयतल्यात आनीक मुजग वाजोवंकूय शिकयतल्यात. तर जाता ते भाशेन आवय बापायनी हाचो फायदो घेवचो. फुडली म्हायती हाचे विशीं आमी उपरांत दितले. भाव भयणीनो, आतां क्रिसमस काबार जालो आनी जरी तर तुमी म्हज्या दाव्याक पडयलां जाल्यार दिसती पडटा कितें दिसती पडटा? जेजू न्हू, जेजू मातशें मुखार आहा तीच. क्रिसमसाक आमी क्रिसमस ट्री घालूंक ना. आतां क्रिसमस काबार जाता तेन्ना आमच्या तरणाट्यांनी ही क्रिसमस ट्री घातल्या आनी ह्या क्रिसमस ट्रियाचेर टॅग्स लायलेले आसात. आनी ही ट्री आहा ताका क्रिसमस ट्री न्हू, पूण ते ट्रियाक ती गिवींग ट्री म्हणटा. गिवींग ट्री आनी गूड डिड्स ट्री. ताचेर टॅग्स जे लायलेले आसात ताचेर थोडेशे गूड डिड्स लायलेले आसा, वो दानां जीं दिवपाक जाता तीं घातलेलीं आसा. तुमी कोणेय मुखार येवन ते टॅक्स व्हरपाक जाता फ्री. ते टॅक्स काडल्या उपरांत थिंगा कांय दवरपाक नाका. ते टॅक्स घेवन तुमी वेचे आनी ते टॅक्सांचेर जें बरयल्लें आसा त्यो बऱ्यो करण्यो करच्यो. तातूंत कितें दान बरयल्लें आसा जाल्यार ज्या कोणाक फावो वा थंयसर बरयल्लें आसा तांकां तें दान तुमी दिवचें. टॅक्स काबार जायत म्हूण भियेनाकात. टॅक्स आनीक जायते आमच्या तरणाट्यांनी तयार केल्ले आसा. जशे जशे ह्या झाडा वेले ते टॅक्स काबार जातले, टॅक्स ऑफ गूड डिड्स, ती आनीक थंयसर टॅक्स लायतलीं. म्हणटच फील फ्री.
तेय फ्री, तुमी फ्री. जाय तितले वरात, जाय तितले दियात, जाता तितल्यो बऱ्यो करण्यो ह्या वर्सान करूंक आमी सगळीं प्रयत्न करुया. आतां चतुरायदोरची मीस सोंपता आसतना आमची नव्या वर्साची ही बरी सुवय आमी भोव पवित्र संस्काराचें ल्हानशें पुरसांव ह्या दारांतल्यान तावन भायर सरून मुखाल्ल्या दारांतल्यान सावन भितर सरतले हांव. आनी त्या उपरांत नव्या वर्साचो आशिर्वाद भोव पवित्र संस्काराचो सगल्यांक आमकां फावो जातलो. एक निमणी चतराय आयज नवें वरस, न्यू इयर म्हणटच पार्टी करपाक जाय. चतुरायदोरची ह्या नव्या वर्सान आमकां कसलेच उपसोयीक नाका. भोव करून आमचे फिरगोजींतल्या भुरग्यांक तरणाट्यांक कितेंच वायट जाल्लें आमकां नाका. जाता ते भाशेन आयज आमी मजा करुया आमच्या घराब्यां बराबर, कुटुंबा बराबर जाता ते भाशेन. वो भायर कोण सरता जाल्यार सगळी चतराय धरून भायर सरची. बेबदिकाय नाका, उपसोयीक नाका, वो कोणाचें जिवीत पिड्ड्यार जावपाक नाका. ह्या पासत चतराय धरची. जायते जाण भायले ट्युरिस्ट आयिल्ले आसात गोंयांत. भोव करून न्यू इयरा पासत ते येतात आनी आयिल्ले आसात ते जायते जाणांक चलोवपाक कळटा पूण रातचें सारकें दिसती पडना. आनी नव्या वर्साक इल्लेंशें घेतल्या उपरांत सारकेंच दिसती पडना. ह्या पासत तुजो गुन्यांव ना जाल्यार पासून उपसोयीक असले घडूंक शकतात. ह्या पासत जाता तितली चतराय, जी कोण आयज भायर सरतात जाता तितली चतराय धरची. आनीक त्याहून चड बरें जाता जाल्यार तुमच्या घराब्या बराबर जाता तितली मजा तुमी आयच्या दिसाक करची. उबी रावया निमणो आशिर्वाद घेवंक. शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे आदीं हांव पयलीं सुवातेर फादर बॉलमॅक्स आनी फादर पिटराक दिनवासता. ह्या नव्या वर्साची सुरवात म्हाका हे फिरगोजेन करूंक एक संदी मेवली. जायतीं वर्सां फाटीं हांगासर आयलोलो, उपरांत मेळोंक ना, सोयीक मेळोंक ना. पूण तुमचे बरोबर हें बलिदान बापाक उबारूंक मागणें करूंक म्हाका ही संदी मेळ्ळी म्हणटच आमी तुमचे आभारी. थँक्यू. आनी मागता हांव तुमचे पासत आनी तुमी आमचे पासत मागचे. ही संदी घेतलो आनी दिनवासतलो फादर बॉलमॅक्साक खेरीज भशेन आनी फादर पिटराक हे गांवचे तुमी जायतो देखभाळ करता. ओत्मीक गुरू जावन ओत्मीक जिविताची बुन्याद आमच्या भुरग्यांच्या, तरणाट्यांच्या आनी कुटुंबाच्या जिवितांत तुमी घालता. आनी इतलेंच न्हय, दे गो आउट ऑफ दियर मिशन, आउट ऑफ दियर चोजन कॅरिझम एज अ प्रिस्ट ऑन अ सोशल फोरम. हें करूंक काळजी जाय, गोठाय जाय, वेळ जाय, शक्ती जाय. And I admire Father Bolmax for taking up this. I follow him from a distance. आनी आमच्या गोंयांक हें जाय. आमी जाणाव जाणें करचें आसा तें करूंक पावना for whatever selfish motives. आमचे आमदार or any of those political areas. ओत्मीक गुरू जावनूय reaching out for the social cause of Goa. And आमी सगळ्यांनी फादराक तेंको दिवंक जाय. Firstly, in your prayers, that God may guide him and protect him and bless him. And when there's a need of voice, stand up and be with him. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमच्यो मानो बागुयात आनी देवाचो आशिर्वाद घेवया. देव सगळ्या देनाची जोर तुमकां आपले खुरपेन भरूं, भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी हें सगळें वरोस सोर वायटांतली तुमकां सांबाळूं. आमेन. तोच देव तुमचो भावाक तीर करूं, तुमचो बरवसो सुदरावन आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकायेन वाडलेल्या प्रितीमोगान पेटो. आमेन. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्यांक सदांच कान दिवं आनी ससणेचें जिवीत तुमकां पावूं. आमेन. आनी सर्पदविदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमच्या सवें सदांच आसूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन
तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेऊया R9 पेज नंबर 179 R9. Chiquito, muy me vontar kakuri, omolik nokta kayo, udara voințon dilea, solo nararaya ce, șorir de cursai Rogot farik ponace Baba nam kapetoilo Am cecati solmolo Anquar mai soburgo Unciamo de cielo Utorvom toți calzani Oceapunt mogadene Oceac dorutarokan आम्ही पुरसावांक बसून उजवे वाटेन तावन भायर सरचे. उजव्या दारांतल्यान तावन भायर सरचे. या पुरसावान सगळ्यांनी भाग घेवं येता. ल्हानशे पुरसाव उजवे वाटेन तावन भायर सरून मुखाल्ल्या दारांतल्यान आमी भितर सरतले आनी त्या उपरांत आमी भोव पवित्र संस्काराचो आशिर्वाद घेतले. घेऊन मेसार पोचलो आणि आदले समोरती पूर्णायेन पाळो दिलो पास्का जेवणात आपलो मोग सो पूर्णायेक पावयलो जेवण कशें Shatant galo Deva sopte ka soptan Goro undo bodolta Undo kana purrauta Undo tachi kurzata Toshen skoro na karos Na cherogot zawieta Doliang hatang cibek noi Bavata kursol kota
तुवें तांकां सुर्गेचो उंडो दिलोय. प्रार्थुया. देवा एका ओजेपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी हे वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन.
गायन घेऊया F5 पेज नंबर 88 F5. देवान आमचेर आशीर्वाद घालूं, आपल्या मोगान आमकां सांबाळूं, आमचेर आपले मुखार फांकून संतोष आनी शांती आमकां दिवं. देवान आमचेर आशीर्वाद घालूं, आपल्या मोगान आमकां सांबाळूं, आमचेर आपले मुखार फांकून संतोष आनी शांती आमकां दिवं. संतोष आनी शांती आमकां दिवं. संतोष आनी शांती आमकां दिवं. T20. Hope